नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। रस्त्याच्या फोन कॉलाचेर लोकांच्यो पीडब्ल्यूडी मंत्र्याक शिटकावण्यो। मंत्र्याच्यो कॉन्ट्रॅक्टरांक नोव्हेंबर डिसेंबर मेरेन रिपेर सुरू जायना जाल्यार खंय केशी। हायकोर्टान काडली सरकाराक नोटीस। संसड्यार बॅनर घेवन रावप हे विजयाचे चीप पॉलिटिक्स। बार्देसांत 7 सीट जिखपाचो हावेस। रोहन लोकांक गार्बेज म्हणटा, लोकूच ताका दाखयतले मायकलाचें हेड ऑन। बीजेपीची संघटनात्मक ताकद वाडोवंक आमदार मंत्र्यांची खासा बसका। नवे आमदारांक डोस। परवरे रोहनाचो किल्लो टार्गेट। 30 सीटांची मोख। मुख्यमंत्री म्हणटा बीजेपी खंय सर्वधर्मी। शिक्षणात ल्हान राज्यांनी गोंय तिसरें। नीती आयोगान राज्याचो शिक्षणीक दर्जो निर्देशांक केलो जाहीर। ल्हान राज्यां मदीं आनी सुदारीत कामगिरींत गोंय तिसरें। शेकवाले हुमकळ्ळेच। शेक वांटपाची प्रक्रिया सुरू करूंक सरकाराक मेकळीक। मात निमाणे अर्दी मेरेन शेक वांटूंक मेळचे ना। हायकोर्टान केलें स्पश्ट। टुरिझम सीझन कॉमर्स। गोंय सरकार फुडल्या 3 म्हयन्यां खातीर सगळ्या गाडयांक रोड टॅक्सांक करता 50% कपात। एके वटेन गाडयांच्या उद्देगाक मंदी, दुसरे वटेन रस्त्यांची चाळण। रोड टॅक्स कपात मंत्रिमंडळा मुखार। मंत्री निलेश काब्राल धरून इंडिगो फ्लायटीचे 180 पॅसेंजर बऱ्यान साल्वार। टेक ऑफा उपरांत विमानाच्या इंजिनाक बिघाड। इंजिन फेल। विमानाचे दाबोळे इमर्जन्सी लँडिंग। तरुण तेजपाला आड लैंगिक अत्याचार केशीची ट्रायल जातली थारिल्ले प्रमाणूच। सुनावणी नोव्हेंबर मेरेन फुडें धुकलूंक तेजपालान घाल्लो अर्ज कोर्टान मारलो भायर। आनी वेदांता यूथ कप सर्तींत रिलायन्स फाउंडेशन यंग चॅम्प्स वस्ताद। बेंगलुरू FC उपवस्ताद। बीजेपी फुडले विधानसभा वेंचणुकेत 30 सीट काडपाचे टार्गेट दवरून खंय कामाक लागल्या। आमचे कडेन 27 आमदार आसात। बीजेपी सर्वधर्मी म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। बीजेपी आमदार मंत्र्याचे खासा बसकेंत तो उलयलो। परवरे रोहनाच्या कॅम्पांतल्या सरपंच पंचांक घेवन बीजेपीन परवरे पोखरूंक सुरू केली। काँग्रेसींतल्यान आयिल्ल्या नव्या आमदारांकय डोस दिलो। विचारल्यार माविन सांगता महाराष्ट्राच्या वेंचणुकेच्या प्रचाराची खंय आमदारांक वांटणी आनी प्लानिंग चल्लां। तुमकां जे कितें कोणी म्हटलां आसत ते म्हाज्या तोंडांतल्यान हांव उच्चारचो ना, पण त्या गोष्टीचो हांव निशेध करता। परवरी मतदारसंघात फुडल्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीचे कमळ फुलतले, म्हणजे फुलतले 100%। आज आमच्याकडे 27 आमदार भारतीय जनता पार्टीन आसा। फुडले फावटी आमी ठामपणे सांगू शकता 30 मतदारसंघ जिखून परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार या गोंयांत निश्चितच निवडून येतले हाची खात्री आणि प्रचिती ही आयजूच येयल्ली आसा। तेणे जे म्हटलां की सरपंच पंच आनी तेजे वांगडी जे लोक आहा तांकां गार्बेज म्हटल्यार तेणे पयले एपोलोजायज करपाची गरज आहा। फर्स्ट ऑफ ऑल he has to apologize to the people because they have voted for him, and these were the people, all the leaders of Porvorim constituency stood by him strongly to get him elected, but today they have realized that they have made a mistake. एक म्हणल्यार मेंबरशीप ड्रायव्ह ते जे रिव्यू मिटींग संघटना कशी बळकट करपाक आतां नवीन लोक आमकां येयल्ले आसा, कशें आमचे संघटना स्ट्रॉंग जावची। 150वी जयंती 2 ऑक्टोबरा जाता महात्मा गांधीची, ताका लागून ती कशी सेलिब्रेट करपाक, कशें सगळे कडेन प्रोग्राम वेगळे वेगळे कार्यक्रम आयोजीत करपाक ते केल्ले आसा। हेचे महाराष्ट्र इलेक्शनाचेर बेगीन प्लॅनिंग हय तेजेर थोडे खूब जाण वयतले प्रचारा खातीर। कोण कोण हूंय वयतलो, कशें सगळे ड्राफ्टींग कोणा हूंय ड्राफ्ट करतले ते चालू आसली चर्चा। रस्त्याच्या फोनकॉलाचेर लोकांच्यो पीडब्ल्यूडी मंत्र्याक शिटकावण्यो जाल्यार मंत्र्याच्यो कॉन्ट्रॅक्टरांक रस्त्याची चाळण आसत तशी। नोव्हेंबर डिसेंबर मेरेन रस्त्याचे रिपेर सुरू जायना जाल्यार खंय तो कॉन्ट्रॅक्टरांचेर केसी घालतलो।
सगळ्या 55 कॉन्ट्रॅक्टरांचेर खंय केस जातली. पावस पडना जाल्यार फुडल्या 4 दिसांनी फोंडकोलां भरूंक सुरू करतले म्हूण आनीक एक डेडलायन. मजगतीं फोंडकोलाचेर हायकोर्टान सरकाराक नोटीसय काडली. तुमी केस फायल करता म्हणे आतां केस फायल कितपत तेजेर आनी कितें उलयतलो हांव. आमचें काम जें आसा लोकांक बरें रस्ते दिवपाचें, बरें निवळ उदक दिवपाचें, हें पिडब्ल्यूडीचें काम आसा आनी आमी हें फुडें काम. पूण केस फायल करतले तुमी हेचेर पयलें सांगलें पळय इन्क्वायरी बाकी सगळें म्हटलें. पूण आतां रे कॉन्ट्रॅक्टराचेर मरे 100%. कितले कॉन्ट्रॅक्टर आहा 55 100 आहा. सो सगळ्यांचेर केसी फायल जाले. आतां करना जाल्यार आतां नोव्हेंबर डिसेंबर म्हळ्यार रोड क्लियर करून दिना जाल्यार तेंचेर आसा तें. सो सगळे 55 करना जाल्यार करतले. आतां ते करता म्हणटाली नोव्हेंबराक स्टार्ट करता म्हणटाली काम आमी. पूण हेका खर्च कितलो येता तुमकां आनी हो कॉन्ट्रॅक्टराचे ते खर्च ना. हेणी कोणी 18 आनी 2019-18 हॉटमिक्स कार्पेट घातलां ते म्हणटा आमी आतां जे आमचे डॅमेज जाला ते सगळ्या हॉटमिक्स कार्पेट घालून दिता. सो पयशे ते म्हणटाले ते बेर करतले. आमचे फक्त पॉटून काडपाचो खर्च तो PWDचो आसा. ते आमी ओल्ड रस्ते म्हणजे 5 वर्सां पयलीं. इतल्या मजगती हायकोर्टान रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवपाचेर सरकारा कडच्यान जाप मागल्या. आम आदमी पार्टीच्या प्रदीप पाडगांवकारान PIL घाल्या. जे पेटिशन फायल केल्लें हायकोर्ट गोवा बेंच तें आयज एडमीट जालां रिगार्डींग पॉटहोल्स इश्यू. आनी आमी गव्हर्मेंट PWD आनी बाकीचे 3 जाणांक पार्टी केल्ल्यो तांकां कोर्टान आयज नोटीस इश्यू करपाक सांगला. आनी जे कितें आउटकम जाला तेजे बद्दल हांव खोशी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संसड्यार बॅनर घेवन रावप हें विजयाचें चीप पॉलिटिक्स. मंत्री आसतना विजयान कितें केलें हो मायकल लोबोचो प्रस्न. बार्देसांत 7 सीट जिखपाचो भारतीय जनता पक्षाचो हावेस आसा. ताका लागून रोहन खंवटे पिकार जावन भाजपांत वचपी लोकांक गार्बेज म्हणटा. ह्याच लोकांनी ताका वयर काडिल्लो तेच ताका दाखयतले म्हणून मायकलान रोहनाचेर फारय मारले. प्रश्न तर सोडोवपा जाय. कॉन्स्टिट्युएन्सी जर विजय आमदार आसा अशी परिस्थिती भितर तांणी थंय रस्त्यार रावप तुजे अगेन्स्ट ती प्लॅकार्ड्स घेवन तुमी तांकां केअर करना आसतना थंय वचप. तुवें वेल्यान फार मारप तांणी सकयल्यान फार मारप हें कितें चल्लां. That was little a cheap politics what they played. I did not expect this from a shrewd and smart politician like Vijay Sardesai. आमचे म्युनिसिपॅलिटीन जो कचरो सेग्रिगेटेड हाडूंक जाय तेच हाडिना जाल्यार ट्रिटमेंट फॉमेंतो ग्रीन कशें करतले. When Vijay was the minister in this government for 2.5 years, what did he do for his constituency people? The first thing he should have said, which he promised, आपण तुमच्या घरातलो सेग्रिगेटेड कचरो कलेक्ट करतलो आणि तो बरे भाशेन ट्रीट करतलो. ती प्रॉमिस होई गेली. Don't you accept this? The garbage here निमित्त म्हणून. If you ask me personally, I am not against it. In my heart, there is not even 1% of anger on him. I never get angry on anybody. I do not have enemies. I may have political opponents. The day it came in Vijay's mind that Michael should not come up politically, I did not say anything. I did not even utter a word. मिशन बार्देज कितली खरें. See, बार्देजान एक डिसिजन आहा आमचें की वी विल टेक ऑल 7 seats. हातूंत भितर रोहन जर पिकार जालो इट इज जस्टिफाईड. रोहन पिकार जावं म्हणजे तो कितें म्हणटालो की वरवरची गार्बेज कितें हांवें येयली म्हणून. हय ताका सांगूशें दिसता म्हाका की तेजी आख्खी सगळी पंचायती तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पडटा तेंची सगळ्यांची गार्बेज आमी ट्रीट करता आमच्या हेजेर. अँड वी मेक फर्टिलायझर आउट ऑफ इट. फर्टिलायझर म्हणजे कितें जो तर ते व्हरोन रोहन एकदां शेतकार म्हणून तो न्हेसलोलो. न्हेसप आसता आनी काम करप दोन भाशेन आसता. तो न्हेसलोलो शेतकार तो व्हरोन ते शेतान घालीत जाल्यार ते रायस जे लायता तो म्हणजे पीक बरें येतलें. सो ती गार्बेज तो म्हणटा तो कितें म्हणटा सुकूरची गार्बेज हांव व्हरोन BJPन उडोवंक सोदता म्हणून. हांव उडयना. हांव सुकूरची गार्बेज तो म्हणटा पळय ते दीज आर ऑल सिटिजन्स नागरीक बरे लोक ते हेच लोकांनी ताका वयर काडला.
जर आमी तांकां प्रवेश करता भारतीय जनता पार्टी जाल्यार ह्या लोकांनी जर तर रोहनाक वयर काडला हे लोक भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक वयर काडटले. गोंयचो पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल धरून इंडिगो फ्लायटीचे 180 पॅसेंजर बऱ्यान साल्वार. दाबोळेच्यान विमान टेक ऑफ करतकूच सुमार 15 ते 20 मिनटांनी दावे वटेन इंजिनात बिघाड जालो आनी इंजिन खंय फेल जालें. पायलटान आसा तशें विमान परत दाबोळे विमानतळार घुंवडायलें. सगळे सेफ आसात. काब्राल आनी कांय ऑफिसर परत दुसऱ्या फ्लायटीन दिल्ली गेले. सगळे दिल्ली बसकेक वचपाचे. Indigo flight in the night took out from Goa airport around 11:30 or so, and after going 74 nautical miles, pilot detected there is a problem with the engine. So he turned back and landed safely at Goa airport, and the passengers were sent by the another flight. The incident, first of all, it is not a Neo engine; it is a different engine. And this engine probably developed some snag, some problem in it, and they landed back safely. The most important thing to remember is that what I'm hearing from all the sources is that there was a panic. Yes, panic is bound to happen with the passengers who are traveling in there. But basically all these aircrafts are designed in such a way that they can fly back to the destination or divert to a new station with the single engine also. इंडिगो फ्लायट एअरलायन्सान सकाळी मिडियाक निवेदन जाहीर केला ते प्रमाण इंडिगो फ्लायट 6E336 गोंयच्यान दिल्ली वताली. इंजिनान कांय तंत्रीक बिगाड जाल्ल्यान फ्लायट परत गोंयानूच लँड करची पडली. पॅसेंजराक दुसऱ्या फ्लायटीन दिल्ली धाडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टुरिझम सीझन कोमेस. शेकवाले हुमकळ्ळेच. हायकोर्टान शेकवाल्यांक कांय प्रमाणात थाकाय दिल्या. सरकाराक शेक वांटपाची प्रक्रिया सुरू करूंक मेकळीक दिल्ली, मात निमाणी अर्द ये मेरेन शेक वांटूंक मेळचें ना. याचिकादार शेकवाल्यांनी एनजीटींत वचून तांची बाजू मांडची म्हूण कोर्टान मेकळीक दिले तितलीच. मजगतीं GCZMAन 2019-21 शेक धोरण कशें मान्य केलें ताचें स्पश्टीकरण कोर्टान मागलां. वेलकम द डिसिजन. कोर्टान सांगलां की आतां गव्हर्मेंटाक ग्रीन ट्रायब्युनल अप्रोच जावचें and these were the argument that they were not, the state was not heard. And in the meantime, they have told the government to go ahead and do the process of allotting the share. Allotting means they are taking the applications and things like that, but not to do the allotment until the final order is given on this. So, सध्याचो प्रोसेस कितें आसलो कोर्टान? सध्या आतां प्रोसेस जातलो फॉर्मा घेवपाक फॉर्मा घेतली आनी आमकां जो प्रोसिजर करून तो करचें पडटलें. As per the new guidelines, कितें आहा तेजेर आमी प्रोसिजर करचें. And final order केन्ना येतलो? Next hearing is kept for 7th of October. So you all are hopeful that the final order will yes, come in? Yes, we are hopeful that by 7th of October we will get a final order and this stay will be vacated. Total checks कितली गोंयान दिता otherwise? 364 checks. And we are hopeful that the court will take cognizance of this and try to expedite and give us the final order by 7th. तुमी गव्हर्मेंटाचेर होपफूल आहा गो? गव्हर्मेंटाक सांगताले एक्सपेडायट करा म्हणून बेगीन? हय, गव्हर्मेंट इज गिव्हिंग फूल सपोर्ट आमकां आनी तेजे कॉपरेशनान म्हाका दिसता आमचे दिल्ली इंजीन बरें आर्ग्युमेंट केलो एंड इन फूल सपोर्ट ऑफ द शेक्स. सो म्हाका दिसता होपफूल आहा बाय 7th of October द ऑर्डर वील बी प्रोनाउन्स्ड आनी आमची शेकां अलॉटमेंट चालू केली. सीएम आणि मंत्र्यांनी हायकोर्टाच्या आदेशाचेर समाधान उक्तायला. आमचे इंजीन डीड गुड जॉब. वी कॅन अलाव द शेक 7 तारीख जायना फुडें ऑर्डर मेळना फुडें आमी अलाव करता. सो गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस पास जातलो. येस. 7th is the date. But whatever directions High Court has given, government has to comply. The file is being moved. Honorable Minister for Tourism आता मेवता बसता फास्ट ट्रॅक करून ते 7th पासून सगळे कंप्लीट जाता तशें करता. जाता तितलें बेगीन तांकां दिवपा खातीर म्हजो प्रयत्न आनी 7 तारखेकूय आमकां न्याय मेळटलो कोर्टा कडल्यान अशी आमची आशा आहा. मजगती शेक धोरण 2019-2021 कशें मान्य केले ताचेर हायकोर्टान GCZMA कडेन स्पश्टीकरण मागला. CZMP फायनल केल्लो नासतना शेक धोरण चालीक लावंक एनजीटीन स्टे दिल्या म्हूण शेक वांटप आडकला. 1 ऑक्टोबर सावन टुरिझम सीझन सुरू. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी तुकाराम मराठे. गोंय सरकार सगळ्या गाडयांवेलो रोड टॅक्स फुडले 3 म्हयन्यां खातीर 50% उणें करपाचो आसा.
येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन ही गजाल उलोवन दाखयल्या. मात ही सूट फुडले 3 म्हयन्याच लागू आसतली. एके वटेन गाडयांच्या उद्देगाक मंदी म्हूण डिलरांचे कांकू जाल्यार दुसरे वटेन रस्त्यांची चाळण जाल्या म्हूण गोंयभर सरकाराच्या नांवान शभय चल्ल्या. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण हो प्रस्ताव मंत्रिमंडळा मुखार येवपाचो आसा. रोड टॅक्सान कितें कन्सेशन दिवपाचो प्लॅन चल्ला आनी थोड्या पिरियडा खातीर कसो कितें आहा तो प्लॅन? ना तूं पळयल्यार सबंद देशान आनी दुसरे स्टेटींनी असले कन्सेशन दिला गेला. आमचे पयलीं सद्याक आमचे युनियन फायनान्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन कॉर्पोरेट टॅक्स सुद्दां लेस केला. आतां आमची इकॉनॉमी बरे प्रमाणान फुलपा खातीर एक निर्णय आमी घेवपा अशें येवजिला की रोड टॅक्स आहा ते फॉर 50% करपाक 3 म्हयन्या खातीर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर ह्या 3 म्हयन्या खातीर ती फायल मूव जाला. इतलेंच हांव सांगपाक शकता. सगळे व्हेकलां खातीर? हय, सगळे व्हेकलां खातीर. स्कूटर धरून टू व्हिलर धरून सगळे? या सगळ्याक. गोंयांत न्यूड पार्टी जाता म्हणून सोशल मिडियाचेर घाल्ल्या पोस्ट प्रकरणांत गोंय पुलिसांनी बिहार कटिहारांत वचून 30 वर्सांच्या अरमान मेहताक धरलो. पोस्ट घालूंक वापरिल्लो मोबायल, लॅपटॉपय जप्त केला. दिल्ली इश्टां बरोबर तो इव्हेंट ऑर्गनायज करपाचें काम करतालो. चड पयशे मेळोवंक क्लायंटांक फटोवंक म्हूण ताणें गोंयच्या नांवान पोस्ट घालो. देश विदेशांतल्यान मोठ्या प्रमाणांत कॉल येवंक लागिल्ल्यान ताणें मोबायलय बंद दवरिल्लो. पुलीस सगळे वटेन ताची चवकशी करतात. We came to know that he is an event organizer. He was running into losses, so he got this idea of floating something sensational so that he might invite some attention from people and prospective customers. So he had this plan of duping his prospective customers, cheating them by making them understand that he is capable of doing such parties, which he was not. He had this app through which he developed this poster and circulated to his friends. Give a commercial break. शिक्षणात गोंय ल्हान राज्यांनी तिसरे सुवातेर. नीती आयोगान राज्यांचो दर्जात्मक शालेय शिक्षण निर्देशांक सोमारा जाहीर केलो. शिक्षणात मोठ्या राज्यांनी केरळ पयलें, राजस्थान दुसरें जाल्यार कर्नाटक तिसरे सुवातेचेर. ल्हान राज्यां मदीं मणिपूर पयलें, त्रिपुराक दुसरें जाल्यार गोंयाक तिसरी सुवात. सुदारीत कामगिरीच्या गटांत मेघालय पयलें, नागालँड दुसरें जाल्यार गोंयाकय तिसरीच सुवात. The School Education Quality Index has been developed to evaluate the performance of states and union territories in the school education sector, which we think is the most important sector if India is to grow at high rates over a 3-decade period. And this index brings an outcome focus to education policy. The index consists of 30 critical indicators. Our objective is to assess the delivery of quality education, because while India has been able to provide access of education to everyone, learning outcomes still leave a lot to be desired. तरुण तेजपाला आड लैंगीक अत्याचाराच्या केशींतली ट्रायल थारिल्ले वेळेंतच जातली म्हूण पणजे सेशन्स कोर्टान स्पश्ट केलां. सुप्रीम कोर्टाचे निर्देशा प्रमाण ट्रायल थारिल्ले प्रमाण 6 म्हयने भितर जावंक जाय. सगळ्या पक्षकारांनी सहकार्य करचें, गरजे शिवाय तारखो फुडें धुकलूंक लाव नाकात म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलां. तेजपालान ट्रायल नोव्हेंबर मेरेन फुडें धुकलची म्हूण केल्लो अर्ज कोर्टान भायर मारलो. केस 7 ऑक्टोबराक दवरल्या. फोणेचे सनशायन डे केअर सेंटरांतल्या प्रकरणांत पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान आया रेणुका शिंदेचो जामीन अर्ज भायर मारलो. एके ल्हान भुरग्याचे दुधाच्या बॉमात तंबाखू भशेन कितें तरी सांपडलें म्हूण बोवाळ जाल्लो. आयाक अटक जाल्ली जाल्यार सेंटर कोऑर्डिनेटराचेर FIR घाल्लो. तिचे अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर शुक्रारा सुनावणी जातली. 6 म्हयने ते वर्स भितर साळ न्हंयचें ड्रेजिंग जातलें म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. साळ न्हंय साल्वार जातली जाल्यार खंय ड्रेजिंग जावंकूच जाय. साळ न्हंयचे ड्रेजिंगा विशीं कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक प्रेजेंटेशन जालें.
साळ न्हंयच्या 18 किलोमीटर ओलीत वाठारांत येवपी सगळ्या पंचायतीचे सरपंचांक आपयल्ले. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी NIOन साळ न्हंयचो रिपोर्ट केला. साळ रिवर आमकां ड्रेज करपाक जाय, क्लीन करपाक जाय. ताच्या खातीर आमी साळ रिवरीक लागपी 18 किलोमिटरच्या पॅचान लागपी सरपंच ह्या सगळ्या सरपंचांक आपयले. आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट, NIO हेंच्यानी सगळ्यांनी ताचो स्टडी रिपोर्ट तयार केला. इन फ्युचर आमी ताका सांगला तेजी गरज कितें आहा ती. ताजी गरज आहा ती सरपंचांनी ताका पटोवन दिल्ली आसा. ताका तेंच्यांनी एक्सप्लेन करा म्हणून सांगला. आनी इन फ्युचर हो प्रोजेक्ट जो आसा पळय इट वील टेक अनदर 6 months to 1 year. इन फ्युचर आमी हो प्रोजेक्ट घेतले. कारण साळ रिवर ही नितळ जावपाक जाय, निवळ जावपाक जाय. आमी वेळच्या वेळी असेंब्लीन ह्या विशयाचेर उलयता आनी आमची आमकां रिवर ही टिकोवन दवरपाक जाय जाल्यार हेजें ड्रेजींग जें आसा हें अत्यंत गरजेचें आसा. कोयर आनी सिवेजीन साळ न्हंयचो नालो जाला. साळ न्हंयचे कुशीक येवपी हॉटेलां, कॉलनी, गेस्ट हावजां आनी लोकवस्तींतलो कोयर ओडोवंक खंय वेगळी वेवस्था करूंक सांगतले. जितके कॉलनीज आहा, जितकी हाऊस होल्ड्स आहा, जितकी रेस्टॉरंट्स आहा, गेस्ट हाऊसेस आहा, हॉटेल्स आहा, तांकां नोटीस इश्यू कर म्हणून सांगला. लिस्ट हाड म्हटला विदीन अ पिरियड ऑफ 1 month and issue them notice and give them period of 1 month to do alternate measures, that is soak pits, sewage treatment plants or septic tanks. If anybody found letting raw sewage into this river Sal, his water and electricity should be disconnected. ह्या आयज डायरेक्शन दिल्ल्या. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. बलात्काराचे केशींत स्विमींग कोच सुरजीत गांगुलीक जामीन दिवंक पीडित चलयेच्या आदोगादान हरकत घेतल्या. सुरजिताच्या अत्याचारांक आनीकय चलये बळी पडल्या आसूय सुरजिताक जामीन मेळ्ळ्यार भंयान ती मुखार येवची ना म्हूण ताचो आर्गुमेंट. चलयेन पालकां बरोबर मेळून गांगुलीक फसयला आनी व्हिडिओ केला म्हूण गांगुलीचो आदोगाद आर्गुमेंट घालता. जामीन अर्जाचेर सुनावणी मंगळारा दवरल्या. स्विमींग कोच गांगुलीची आनीकूय स्विमर चलयां बळी आसूं येतात म्हूण आर्गुमेंट आयला. ताच्या जामिनाक हरकत घेतना फिर्यादी पक्षान आर्गुमेंट घालो. बलात्काराचो आरोप आशिल्ल्या सुरजीत गांगुलीच्या आदोगादान दावो केलो तो असो. पीडित चली सुरजीत गांगुली कडेन ट्रेनिंग घेनाशिल्ले. सहकारी कोच ताका ट्रेनिंग दिताले. ज्या व्हिडिओ वयल्यान FIR नोंद केला तो व्हिडिओ बलात्कार जाला म्हूण कांयच सिद्ध करिना. सुरजीत गांगुली फामाद कोच. कोण तरी ह्या प्रकरणांतल्यान ताची कारकीर्द सोंपोवंक सोदता. सुरजीत गांगुलीचे जामीन अर्जाक विरोध करतना पिडितेचे आदोगादान आर्गुमेंट घालो तो असो. दिल्लीचे निर्भया केशी उपरांत बलात्कारा विशीं कायदो आनीक खर करून बदल केल्यात. सुधारीत कायद्या प्रमाण ह्या प्रकरणांतलो व्हिडिओ पुरावो थारता. सुरजिताच्या अत्याचाराक आनीकूय स्विमर चलयो बळी पडल्या आसूये ताका जामीन मेळत जाल्यार भंयान त्यो मुखार येवच्यो ना. जामीन अर्जाचेर सुनावणी मंगळाराय चलतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पयलेच खेप दवरिल्ले वेदांता यूथ कप अंडर-18 फुटबॉल सर्तींत रिलायन्स फावंडेशन यंग चॅम्प्स वस्तात. शिरसय सेजा फुटबॉल अकादमीच्या ग्राउंडार जाल्ले फायनलींत रिलायन्सान बेंगलुरू FCक 2-1 गोलान मारले. सर्तींत देशभरांतले बरेपैकी उदेंते फुटबॉलरांनी 4 टिमींतल्यान वांटो घेतिल्लो. टाटा एथलेटिको फुटबॉल अकादमी आनी सेजा फुटबॉल अकादमी सर्तींत वांटेकार आशिल्ले.
इतल्यानी बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.